Unsuț porvot, colcol dorie, hanens gurun Maria. Sarvespora mukareya, takatin vasuya, totir koro, amshen taron, takavakanuya. Sarvespora mukareya, takatin vasuya, totir koro, amshen taron, takavakanuya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आनी आयज आमच्या भारतान जेन्ना शांती दिवस मनयतात तुमकां सगळ्यांक जेजूची शांती हांव येता. आयज ही मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता एंटनी फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत देवाक दिनवासून. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या रिना गोन्साल्वीस देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमच्या भारतान आमी शांती दिवस मनयता कितें भाशेन आमच्या देशा पासत मागुया, आमच्या देशाच्या वडिलां पासत मागुया, राजकारभाऱ्यां पासत मागुया. भोव करून राजकी पदवेचे आशेन देशाची शांती बिगडल्या त्या पासत आमच्या सगळ्या राजकी मनशां पासत मागुया. हे पदवेचे आशेन जी शांती बिगडत आसा आनी बिगाडीत आसात ते ताणें बंद करूंक आनी देवान तांची मनां शांत करूंक आमी कितें भाशेन मागुया. सगळीं आमची इन्स्टिट्यूशन्स आसात ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनां पासत मागुया जंय सगळें भश्टावून उडयल्लें आसा आनी शांती पिड्ड्यार केल्ली आसा. ही इन्स्टिट्यूशन्स वेगवेगळीं आमच्या देशाची ह्या भश्टावण्यांतली वाटोय म्हूण देवा लागीं मागुया. शांती राखूंक सांबाळूंक पुलीस नेमलेले आसात. कितें भाशेन आयज आनीक एक पावटी आमच्या पुलिसां पासत आमचो पुलीस फोर्स जो आसा तांचे पासत मागुया. तांचेर वेगवेगळे तरेचे दबाव आसात, भोव करून पॉलिटिकल प्रेशर्स. मागुया तांकां आमच्या पुलिसांक गोठाय आनी बळ ह्या सगळ्या वायटांचेर तांणी झुजूंक आनीक देशाची आनी आपलीच शांती तांणी सांबाळून दवरूंक. आनी हेर सगळीं आमची मागणी लसो वेळ ओगीच रावुया. भोव करून कोणूय आमची शांती जंय तर पिड्ड्यार करता, जावं आमचे शेजारी आमचे दुस्मान कोणूय असले आसात जे आमची शांती पिड्ड्यार करता, असल्या सगळ्या मनशांक आयज आमी ह्या आल्ताराचेर देवा मुखार उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान देंवचार बशिल्ल्या मनशाचेर जेजू कसो तरेन हो देंवचार काडटा आनी इतले वर्सां जो कोश्टवून आसलेलो मनीस ताका शांती फावो करता ते आमी आज आयकतले. आमचे जिवितांत कोश्टवता तेन्ना त्याच सोम्याशी येवंक आमकां तवलो मारता. तर दर एका दिसाक आमचे कोश्ट आमचे आटे विटे ताच्या पांयां तोडा धरून आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपददा तेरा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून वायट आदनान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर.
क्रिस्ताक कुतकूत सुम्याक कुतकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी बसवण करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. आनिकूय हांवें सांगची गरज आसा. गिद्योनाची, बाराकाची, सामसोनाची, जेफ्ताची, दाविदाची, साम्योलाची आनी प्रवाद्यांची हांव खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. बावार्था वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतलीं, नीत स्थापली, बासायलोलें तें तांकां मेळ्ळें. तांणी शिवांची तोंडां धांपलीं, उज्याची आकटीं पालयलीं, पाजलोले तोरसादींतले ते वांटवले. ते ओस्कोत आसले पूण गोठ जाले, झुजांत बोलिश्ट जाले आनी पोरके फौजांक तांणी पेल्यान शेवटिले. बायलांक घोव मेलेल्यांतले जिवंत जावन ओत्ते मेळ्ळे. थोडीं जाणां ओदीक बरें जिविताक पुनर्जिवन जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिन आसतना कोश्ट दोग भोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मोस्कोऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी कोड्या सांकल्यो आनी बोणकुण्यो भोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिल्लीं, तांकां तोरसादिनी मारलीं. शेळयांचे आनी बोकड्यांचे चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार पुरतो नासलो. तीं ओरोण्यांत आनी दोंगरांचेर पळून भोंवतालीं, भुंयारांनी आनी जमनीच्या दोळींनी जियेलीं. हे सोगल्यांनी भावार्थाक वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान बासायलोलें तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान ओदीक व्हडटी येवजण थारायलोली आसा आनी ती सगळी फकत आमचे बरोबर संपूर्णायेक पावलोली ताका जाय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानू तुमचें काळीज गोठ धरात. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानू तुमचें काळीज गोठ धरात. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शेरोना येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्यां मुखार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानू तुमचें काळीज गोठ धरात. मनीस लोचाणां मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान ताका लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाड विवाड कोत्तात तेन्ना तुज्या तोंबूंत तांकां राखून दवरताय. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानू तुमचें काळीज गोठ धरात. गोठ दुर्गाच्या शारांत ताणें आपल्या मोगाची विस्मितां म्हजे खातीर करून दाखयलीं. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानू तुमचें काळीज गोठ धरात. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नोदरे भायर पडलो, पूण आदार मागून तुका उलो मारतांच म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतली. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानू तुमचें काळीज गोठ धरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यानू सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलेल्यांक सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक कोत्तलो. जबाब.
सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानू तुमचें काळीज गोट दवरात. उद्गार. Sorvesperac soy soy. Sorvesperac soy soy. Sorvesperac soy soy. Sorvesperac soy soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोचेक मेळूंक आयलो. Sorvesperac soy soy. Sorvesperac soy soy. Sorvesperac soy soy. Sorvesperac soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू आनी ताचे शीस दोरयाचे पेले तोडी जेरासेनाच्या मुल्कांत पावले. आनी तो ओड्यांतलो भायर सरतूच मेडो आत्मो बसुलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें आनी सांखळींनी लेगून कोणाच्यानूच ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांखळ्यांनी बांदलोलो. पूण ताणें सांखळी तोडल्यो आनी कोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासलें. दीस रात उयेल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सदां समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो. ताचे मुखार सोरपोटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, भोव व्हडत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलोलें, मेड्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जबोर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चरतालो. आनी मेड्या आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगूं दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेड्या आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड व्हड नेटान धांवलो आनी ऊंच वचून कोडशा वेल्यान उडकी मारून उदकांत बुसकोडून मेलो. तांचे राखणे पडून गेले आनी नोगरांत आनी शेतां मोडांनी तांणी ही खबर कुडीत केली. आनी कितें जालें तें लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू सोशे येवन देंवचार कोश्टायतलो त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगावली न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन तीं घाबरलीं. देंवचार बसलोल्याक कितें घडलोलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयल्लें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटना देंवचारान कोश्टायतलो तो मनीस आपणाक ताचे सांगाता रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घराच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकलुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोरन्यो केल्यो त्यो देकापोलींत परगोटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणां तुका क्रिस्ता. मेडे आत्मे बसुल्लो एक मनीस जेजूशी येता बाबा भयणीनो. आनी मेडे आत्मे जेन्ना जेजू विचारता तुजें नांव कितें, ते म्हणटात आमी सेनाबाग. सेनाबाग म्हणल्यार
एक सेनाबाग 5,000 हिंडांचो आसता आनी ते 5,000 मेडे ओतमे ह्या मनशाचेर बसून ताका कोश्टायताले, सुमार ताका दोगदायताले आनी हो मनीस कोश्टून लोकांनी ताका सांकड्यांनी बांदलो, कोड्यांनी ताका बांदून दवरलो. पूण सगल्यो सांकड्यो तोडल्यो, कोडे मोडून उडयले आनी बाबा भयणीनो कोणाच्यानूच ताका दोमावन दवरूंक जायना जालो. कित्याक इतलो पावरफूल हो मेडे ओतम्याचो फोर्स आसलो. हो मेडो ओतमो ह्या मनशाक कोश्टायतलो तेन्ना जेसूक ह्या मनशान पळयलो आनी धांवून धांवून जेसूशी गेलो आनी अशें म्हणलें, जेसू भोव व्हडत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? मेडे आत्मे सुद्दां जेजूक वळखताले कित्याक तो देवाचो पूत आसलो आनी हाका लागून जेसूक अधिकार आसा आनी जेसू आपणाक ह्या सगळ्या मेकळेपणांत तो दितलो, मेकळेपण दितलो आनी आपल्याक सुटका दितलो म्हूण ते जाणो आसले. आनी हाका लागून ते म्हणटात, दुकराचो हिंड आसा थंयसर आमकां वचूं दी. आनी जेसू तशेंच करता बाबा भयणीनो. थंयसर एक दुकरांचो हिंड आसता, तातूंत तो तांकां पाठयता. कितें दाखोवंक सोदता की देवाच्या पुताक सगळ्या संवसारा आनी स्वर्गा वयर अधिकार आसा. न्हूच स्वर्गार आनी संवसारा वयर, पूण मेडे ओतमे पाताळांत आसलेले सगळे जीव प्राणी जे कितें दुसरे आमकां जे माल करता ताचेर देवाच्या पुताचो अधिकार चलता म्हूण जेसू आमकां दाखोवन करता. आमी भाव भयणीनो आज शांतीचो दीस समोर उमता. आमच्या ह्या देसांत आज आमचो देसाचो बापूय हाचो दीस आमी कितें भाशेन समोर उमता तेन्ना तो शांतीचो दीस म्हूण आमी समोर उमता. कित्याक काय? कित्याक जें कितें आमच्या देसा खातीर आमच्या देसाच्या बापायन केलें तें सगळें आमचे मदें शांती ओदीक वचूंक आनी आमचे सगळे शांती वस्तुली जाल्यार एकामेकाच्या भावपणान आमी जिवंक, आमचे सगळें जी दुस्मानकाय आसा ती पयसावंक ताची येवजण आसली. पूण आतां ह्या हालींच्या काळार आमी कितें पळयता? आमच्या देशांत सगळी उत्सांबोडाय, एक धर्मा आनी दुसऱ्या धर्मा मदें भेदभाव, एक धर्मा आनी दुसऱ्या धर्माच्या मनशां मदें दुस्मानकाय, एक धर्मा आनी दुसऱ्या धर्मा मदें सुपिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स. भाव भयणीनो, असलें आसतना आमच्या देशांत शांती कशी वस्तली? असलें आसतना कशे तरेन एकामेकाचो विंगास आमी घेवंक सोदता, एकामेकाक खाला उडोवंक सोदता, तेन्ना आमच्यान कशें म्हणूंक जाता आमच्या देशांत शांती आसा? आमचो देश एक महान देश अशें आमी म्हणटा. सगळ्या धर्माचे मनीस ह्या आमच्या देशांत जियेतात. आमच्या देशा मदें वेगळोचार आसा खरो, पूण हो वेगळोचार जायते फावटी आमचें भावपण, आमचे मदें आसलेली एकवटाय जायते फावटी पयसायना. आज घडीक आमकांच देंवचार बसलेल्या परी आमी बाबा भयणी ह्या संवसारांत आनी भोव करून ह्या देशांत जियेता कशें जालें. आमी एकामेकाचो विंगास घेवंक सोदता, एकामेकाक आमी जिवे मारूंक सोदता, एकामेकाची नोसाय करता, एकामेका सगळें दुस्मानकाय पाळटा. धर्मा विशीं आमी एकामेकाक तर दोळ्याक दोळो घालून आमी पळयना. घडीक आमचेरूच देंवचार बसल्यात. मागुया सोमया लागीं, सोमया ह्या सगळ्या मेळेपणांतले वायट चिंतनांतले आमकां निवार. मेडे ओतमे आमचेर बसल्यात जाल्यार सायबा ते पयसाय भोव करून आमच्या आमदारांचेर, कित्याक तांकां ह्या संवसाराच्या वस्तूंची चड आशा जाल्या. ह्या संवसारांत ग्रेसकाय आसा ती सगळी ते आपूण आपणावन दवरूंक सोदतात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचे बरोबर आसलेले तांकां बूद दितेले जाणार जे आसात तांचें मन उजवाडाय. कित्याक जायते फावटी बूद दितेले जाणार तांकां वायट दिशा दितात, वायट रस्तो दाखयतात, वायट मार्ग दाखयतात. हाका लागून सगळें वायट आसा तितलें ते करूंक पावतात. जायते फावटी आमी म्हणटा जे ऑफिसर आसात तेच पयले सद्या आडगां करतात आनी तांचे उद्देशी आमचे जे विचून काडलेले आमदार आसात, दुसरे हेर आसात एट द लोवर लेवल, तेवूय बाबा भयणीनो असलीच मेळेपणां करून आमचो समाज बोश्टायतात. आज आमच्या समाजाक पिकोवणेची गरज, आज आमच्या समाजान शांती आसूंक गरज. हीच शांती खातीर
आनी दर एका मनशाच्या काळजांत देवान उदीक आनी उदीक पिकोवणी दिवंक जें कितें आमी दुखोवल्या जें कितें आमच्या जिवितान आसा तें आमी उदीक आनी उदीक देवाक अर्पण करून देवाची शांती आमच्या समाजान आमच्या कुटुंबांनी आनी आमचे मदें आमी घेवंक आमकां कृपा खिरीत भाशेन ह्या मिसांत मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. वेदीचेरून या सोवे आमची काळजां दवरता सुखानी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता सुखानी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता उदकाच्या थेंब्या वरवीं आमकां तुज्या हातीन रोखता कुर्साचेर तुजी बोळी जेजू मनशा तारना कुर्साचेर तुजी बोळी जेजू मनशा तारना. म्हज्या भाव भयणे म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र विचारवाक सवेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरतात. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबूय. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काडेन सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळयली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 कारभाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीक तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मारून सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोरोराची हें रगत पातकांचे बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतरें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gurpur gotuya Jesu melo Jesu Život zala, Jesu novia je dolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडीक आस करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुदो शिवणपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगतीच चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या शेना पवित्र जावं शेरास आमकां येवं शिकोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थायने प्रदी नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आनी आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकांची कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर अशें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो धादोसकायेन विरून वेच्या कोथमो. जेजू तुज्या पवित्र नांवा सारकें मधुर संगीत खंयचो रुजना गावचें पडवे उदो तोंडांतले नांव गोंचें तुलोक चिंतून मनान नांव उपसोचें.
खुशी मनान गरीब ती सुभागी सुर्गींचे राज तांचे शांत ती सुभागी प्रितूम तांचे दायज प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सुरवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबाड सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबडीनो ह्या दिसांनी जायते प्रोटेस्ट जातात आमी जाणा आनी खेरीत भाशेन आयज 11 वाजता उलो मारलेलो आसा वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर जमा जावपाक खेरीत भाशेन म्हादेई हाचे विशीं आनीक जें कोल एक्सटेंशन दिल्लें आसा मर्मुगांव पोर्टाचेर हाचे विशीं. जे कोणाक वेळ आसा आनी खुशी आसा तांणी तुमचें प्रेजन्स थंयसर दाखोवचें आयज 11 वाजता वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96 F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट कोतोल्या वचूया दुस्मानांक मारूया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकालीस मोलान चोरया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. Daily prayer to Saint John Bosco. O glorious Saint John Bosco, who, in order to lead young people to the feet of the Divine Master and to mold them in the light of faith and Christian morality, didst heroically sacrifice thyself to the very end of thy life, and did set up a proper religious institute destined to endure and to bring to the farthest boundaries of the earth thy glorious work. Obtain also for us from our Lord a holy love for young people who are exposed to so many seductions, in order that we may generously spend ourselves in supporting them against the snares of the devil, in keeping them safe from the dangers of the world, and in guiding them pure and holy in the path that leads to God. Amen. Novena prayer to Saint John Bosco. O holy patron of the youth, I come to you with sincere confidence in your closeness to Jesus. Saint John Bosco, I need your help, I need your prayers, I need your intercession to God for His grace to help me with my intentions. Kindly state your intentions here. With your love of Mary, our mother, pray for me. With your love for Jesus in the Blessed Sacrament, pray for me. With your love for all those who suffer, pray for me. Don Bosco, please pray fervently for the grace that I now ask from God our Father. In addition, please pray that I may have a sincere acceptance of the will of God
and a perfect trust in Him. Saint John Bosco, pray for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.